जी भुरगीं आसात जे क्रिकेट खेळटा, क्रिकेट मोगी आसा, जे केन्ना मे बी केन्ना क्रिकेटीन व्हडले हेचेर पावंड्याचेर खेळोंक ना, स्टेट लेवलाक किंवा नॅशनल लेवलाक किंवा इंटरनॅशनल लेवलाक खेळोंक ना केन्ना, पूण जेची मोग आसा क्रिकेटी खातीर तेणे तेका दिसता, तुका दिसता की तेणे ह्या फिल्डान आपलें कंट्रिब्युशन तो करूं शकता अशें तुका दिसता? 100%. एक आमच्याकडे एक्झाम्पल आसा हर्षा भोगले सर, की ते केन्ना क्रिकेट खेळोंक नासले, मात इतके पॅशनेट आहले अबाउट दॅट गेम, इतकी तेणे नॉलेज आसा हें आसा की तेणे एक ही इज वन ऑफ द बेस्ट कॉमेंटेटर्स. बरोबर. तशें आमी म्हणटा की ताका इतकी नॉलेज आहा, इमेन्स नॉलेज, की तो प्लेयराक इतको स्टडी करता, सो ऑफकोर्स करूं शकता. मात जर तूं खंय तरी एक लेवल कितें तरी क्रिकेट खेळ्ळा न्ही, जाल्यार तुका आनी हेल्प जातले ते, की तुका आनी बारीकसाणेन ते स्टडी करपाक मेळटलें अशें म्हाका दिसता. मात 100% अंपायर्स जावं शकता, कोच जावं शकता, मात तुका तशी मेहनत जाय. तुका जर जस्टीस करपाक जाय आनी तूं जर क्रिकेट खेळोंक ना आनी जर तुका जस्टीस करपाक जाय त्या जॉबाक, जाल्यार तुका मागीर बाकीच्यो गोश्टी खूब लक्ष घालून करपाक जाय. म्हणजे कोचिंग कोर्सीस आहा ते करपाक जाय सारखे, तितूर स्टडी करूंक जाय. सो 100% करूं शकता. आनी खूब एरियाज आसा क्रिकेट प्लेयर सोडून, खूब वायड आतां अशें BCCIन येदी व्हडली इनिशिएटीव घेतला की खुबशे आनी अशें तेंच्यांनी एज अ करियर घेवं शकता तुमी, कॉमेंट्रेटर बीन अशें, नाल्यार अंपायर्स म्हण, खूब गोश्टी आहा ज्यो करूं शकता.